आम्ही सध्या असा जामावले रामनाथ दामोदर देवळान आणि आमच्या बरोबर असा भाई नाईक जे मठग्राम हिंदू सभा मडगाव हाचे अध्यक्ष असा जी हांगासरलो गुलालोत्सव मनयता आम्ही तांचे कडल्यान गुलालोत्सवा बद्दल जाणून घेवया. आमची संस्था मठग्रामस्थ हिंदू सभा तिका आज 110 वर्सां जाली आणि 110 वर्सां मठग्रामस्थ हिंदू सभा हो शिगमो साजरो करता. पूण शिगमो हो 500 वर्सां वयर जाता तेन्ना ते संस्था करिनाशिल्ली, ते मडगांवकार येताले आनी ते करून वताली. मागीर मडगांवकारांनी संस्था तयार केली आनी संस्थे तर्फे 110 वर्सां जाली हो शिगमो आमी साजरो करतात. आतां हांगा दोन तरेचे आसता, एक ग्रामस्थ आनी एक म्हाजन. दामबाबाक जामावले हाडिल्लो ग्रामस्थांनी, आमच्या जाणटेल्यांनी. पूण हांगा आमचे म्हाजन आहा तांचो मोठो हात आसा. तेन्नाच्यान आज पर्यंत हे म्हाजन म्हणजे आसा ते दामबाबाची सेवा करतात. आमी वर्सांतल्यान 8 दीस येतात आनी शिगमो साजरो करतात. हो शिगमो जे करपाचे आसा फायनान्शियली इन ऑल सेन्सीस मठग्रामस्थ हिंदू सभा हो शिगमो साजरो करता विथ द हेल्प ऑफ आमचे रामनाथ दामोदर संस्थान कमिटी. आता शिगमो सुरू जाता हळडुणे म्हणून जाता पयले दिसा, म्हणजे चडशे ते बुधवारा जाता. हळडुणे हांगा जाता आनी मडगांवान आमची सीता सोयेवर हे नाटक जाता. थंय आमी लांब बाबालो नाल्ल दवरतात आमगेले केणी मोहीत केणी हांच्या घरा. दुसरे दिसा मोठ्या दबाज्यान सगळे मडगांवकार येता, मडगांवचे भायले लोक येता आनी दाम बाबाचो नाल्ल तो मडगांवच्यान जामावले हाडटात. मागीर त्या दिसाच्यान बिरेस्तार, शुक्रार, शेनवार, आयतार हे चारूय दीस आमची देवकृत्या आनी नाटकां हांगा जातात. काल सोमारा दिसा हांगा फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशन, डान्स कॉम्पिटिशन, मागीर कोल्हापूरच्यान आमी लावणीचो ऑर्केस्ट्रा हाडिल्लो आनी मागीर नाटक. काल हरशीं आमी जागोर करतात, म्हणजे नाटकूच सुरू जाता 3 वरांचेर. 3 ते 5:30 6 पर्यंत नाटक जाता. मागीर ती दाम बाबाली मुर्ती पालकेन घालून आमी देवळांतल्यान हांगा हाडटात. तुमकां दिसता ती हांगा पावता म्हळ्यार 6 6:30 वरां जाता सकाळी. मागीर 6:30 ते 11 11:30 पर्यंत आमी फ्री आसतात. हातून मोठो पार्ट म्हणटा तो आमचो कोटयेर. आतां कोटयेर म्हणजे जे कितें जेवण आतां तुमकां प्रसाद महाप्रसाद म्हणून आमी दितात ते कोटयेंतल्यान तयार जाता. थंय आमचो बालाजी सामारी म्हणून आसा तो पळयता ते कितले दिवप आनी मागीर रांदपी आसतात तांचे कडेन दिवन जे लोक येतात तातूंत मागीर 1 पंगत जावं 10 पंक्ती जावं. आज तर म्हाका दिसता 15 पंक्ती जातल्यो. एका पंक्तीक 400 लोक बसतात. म्हणटकच अशे 14 जेवणां आमची जाता. 14 फ्रॉम वेनसडे इवनिंग टील फाल्यां दनपार पर्यंत. फाल्यां धुळपेट म्हणटात ती. आतां धुळपेट जशी जाली न्ही आमचो शिगमो सोंपलो. मागीर दे टेक ओवर, कोण संस्थान कमिटी टेक्स ओवर. म्हणजे आतां जेन्ना आज आमचे ही गुलाल जातलो तेन्ना आमी सदांच एक आव्हान लोकां कडेन रिक्वेस्ट करतात आनी ताणें कितलोसोच रिक्वेस्ट तो आयकूनय घेतला. पयलीं म्हाका याद जाता हांवें 2-3दां सदां हेंच रिपीट करता की 10 लोक जर गुलाला वेळा गेले जाल्यार 5 लोक तुका काळो हळडुवो निळो 5वो कलर घालून येताले. तेन्नाच्यान आमी तांकां एज्युकेट करपाक लागले आनी आज तूं जर पळयतलें न्ही मुद्दम तूं आसतलो जाल्यार पळय 100 लोकांन एकटो तुका तसो दिसतलो दुसरे कलरचो. कारण गुलाल सोडल्यार उरिल्ले सगळे विथ केमिकल्स आसता तातूंत. इट इज बॅड फॉर युअर स्कीन आनी तुका वायटूय पडटा ते. आतां गुलाल जसो जालो म्हणजे आमचे तांचे कडेन हें आसा रिक्वेस्ट आसा मडगांवकारा कडेन रामबाबाच्या भक्ता कडेन की बरे भशेन तुमी गुलाल खेळचो. आतां ह्या कमिटीन ह्या वर्सा काय बरें केलां पळय, हांगाच्यान लोक अशे येतात आनी थंयच्यान भायर सरतात. आमी जेन्ना हांगा 3 वरांचे नाल्ल घेवन येताले तेन्ना इतलो त्रास जातालो कारण ह्याय सायडीन पब्लीक त्याय सायडीन पब्लीक म्हणजे रामभक्त रामबाबाचे भक्त. आमकां थंय भितर वचून भायर येता मागीर नाका शेवट जातालें. आतां कमिटीन इतलें बरें केलां की आमी फक्त मठग्रामस्थ जे आसा ते वतले हांगा गुलाल घालता आनी मागीर गुलाल सुरू जाता. थोडे लोक पयलींच सुरू करतात कित्याक तांकां येवन बेगीन वचपाक जाय. दॅट इज डिफरंट बट दॅट इज नॉट गुलाल. म्हणजे आज आमचो गुलाल एक्च्युअली सुरू जातलो 3 वरांचेर जेन्ना आमचो नेम
आमी आमचो नेम म्हणून आसता. नेम म्हणजे सगळे जे रिलिजियस कितें आसा तो आमचो एक मठग्रामस्थ पळयता. ताजें नांव महेश नायक. तो ते पळयता. ताणें जशें गुलाल घालो, मागीर बोट घालता, मागीर हांव घालता, मागीर सुरू जाता. दुसरें आतां तूं दुसरें इम्पॉर्टंट आमचें म्हळ्यार वर्गणी. आतां वर्गणी जर नासली जाल्यार तूं खंयचो शिगमो करतलो. पूण दामबाब आमकां सांगता वर्सान वर्स तूं एका दुकानार वच आनी कलेक्शन कर. आमी एकदां प्रपोजल घालें, प्रसाद घेतिल्लो 10 वर्सांचे घेता. तूं जर म्हाका 100 दिता, हांव तुजे कडल्यान 1000 रुपया घेता. 10 वर्सां तुजे म्हऱ्यान येना. दामबाब आयकना. दामबाब म्हणटा आपली याद लोकांक वर्सान वर्स जावंक जाय आनी तुमी काम करपाक जाय. म्हणजे आमी ती वर्गणी घेवन हो शिगमो आमी साजरो हांगा करता. तिसरी नाटकां जाता हांगा. तरेतरेची नाटकां जाता. पयलीं नाटकाक आमी लोकांक आपोवचे पडटाले. आतां लोकूच येतात कित्याक इतली बरी आमची नाटकां जाता. हांव मठग्रामस्थ हिंदू सभेचे वतीन परत एकदां लोकांक रिक्वेस्ट करता, आयचो गुलाल जे तुमी खेळटले ते बरे भशेन खेळचो, कोणाकूच वयर सकयल करचो न्ही आनी फक्त गुलाल वापरचो. आनी व्हेरी इम्पॉर्टंट, तूं जर उरलें जाल्यार रातचे 10-10:30 वरांचेर हांगा एक देवकृत्य जाता, नवरदेवाची वरात. कितें तें हांव आतां सांगिना, पूण तुमी जर मुद्दम हे खंयच जायना, हें आख्या गोंयान खंयच्याच देवळांनी हें जायना. तें फक्त जांबावले जाता. ताका लागून लोकूय जाता, भयंकर लोक जातात. हरशीं ते आसतना एक 50 लोक आसताले, आतां 100 लोक हांगा येवन ते पळोवपाक येतात. तेन्ना परत एकदां मठग्रामस्थ हिंदू सभेचे वतीन हांव तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी आयच्यो गुलाल बरे भशेन तुमी साजरो करचो. देव बरें.